कर्नाटक सोडलं प्रॉब्लेम म्हणल्यार आमकां वचपाक बस ना, 2 बस आनीच आहे, 2 बस हे लास्ट बस. पण तुमगे आता किती फेस्टिवल आहा फेस्टिवल नाही, वोटिंग आहे, कर्नाटक वोटिंग आहे. वोटिंग डालने का है भाई, इधर देखो तो बस नहीं है, हमारा छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे जाने का मैं बोलो पंचिंग करपाक वचपाक जाय, सगळे वचपाक जाय. आता बस जे सोडलेले पळय ते बस वेरनातून गेले, आता मेन हे आहा तो वोटिंग करपाक वोटिंग केन्ना भुरगे घेऊन येला बारीक बारीक. आम्ही डिपून गेले, हांवें उलयला डिपून आपको बस उधर से आता सराक सांगले एक बस सोड तुमच्या कदंबा बस म्हणून बस सोडिना म्हणतो. हमें कैसे जाने का, आता हे बस छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे. तरी पण ते वैता म्हणतो. मुझे घर आ जाओ, तुमको मैं कर रहा हूँ, मुझे घर आयो. आतलाय ना का मीडिया पासून आतलाय ना काय साइड राव तू गाडी फुल झाली. तू आतलाय ना म्हणून सांगते का तू कोणा आतलाय तो खबर आहा तुका कसली मुनशी आतलाय तो मनीस कोण तो खबर आहा तुका ओ मनीस कोण तू मीडिया तक किती आतलायलो तू हात किती आलायलो तू आतला मारता तू कोण तू हात किती तू मीडिया खुश किती करत तू हा मीडिया का यो सांगते का तिंग अर्धे का समताय आम्ही सद्याक आतां मारगांव KTC बस स्टँडार आहात आणि ह्या रातच्या वेळार येवपा एक कारण म्हळ्यार हिंगा इतलो क्रावड आहलोलो, इतले आख्खो रस्तो ब्लॉक आहलोलो फाटल्यान. आतां आमी सेपरेट येयल्ले आहात. हो लोक इतली रातीक कितलो खंयचो लोक ऑपरेशन जालो जेन्ना आमी त्या लोकां कडेन विचारलें जाल्यार इतलें क्रावड म्हणटरी आमकां दिसलें तें सेलेब्रेशन कितें आहा, फेस्टिवल सिजन आहा जाल्यार ना तें सांगपा लागले तें फेस्टिवल आनी कांयच ना, कसलें फेस्टिवल ना, सेलेब्रेशन ना, पूण इलेक्शन आहा म्हणपा लागलें इलेक्शनाचें वोटींग करपाक वयतात. आनी त्या बसीक रावताले आनी तांकां बसीचो अरेंजमेंटूय आहलो आनी तितूंत ते एक्चुली दिसताले व्हेरी फेस्टीव मोड आहलो म्हणून जायते जाण पिवोन आहलोले. आनी कांय एक मिडियाक पासून तेणें लोकयलो एकल्यान, तेंची दादागिरी पळय. एकलो मिडिया आहलो तो थिंगा, त्या मिडिया लोकयल तेंच्यांनी ही हेंची दादागिरी गोंयाक येवन म्हळ्यार पळय हेंक विचारपाचो पचारपाचो कोण ना, इसली दादागिरी करता तो. आतां इलेक्शनाक गेल्ले बरे आहात आनी आयज गोंयचो सरकार आमकां पेड हॉलिडे म्हणून हें करता. हे गोंयच्या सरकाराक इतलो मोग कित्याक? हेच्या पयलो पेड हॉलिडे आमी केन्ना आयकोंकूच ना. हीच पेड हॉलिडे जे परी गोंयाक दितात तेच भाशेन ते कर्नाटकाक दितात काय? आमची इलेक्शन आहा तेन्ना गोंयच्या सरकाराक प्रश्न म्हजो, ते कर्नाटकाकूय दितात. तुमची इलेक्शन आहलोली असेंब्ली जाल्ली तेन्ना तेंच्यांनी दिल्ली पेड हॉलिडे दिल्ली कर्नाटका गव्हर्मेंटानू. तुमकां मोग इतलो कित्याक पेटला?
कांयच खबर ना. जे पळय ओपिनियन पोल जालोलो महाराष्ट्रा वचपाचें आडायल्लें, आतां कर्नाटका वचपाचें आडावपाक आतां चळवळ करची पडटली हें दिसता. कित्याक आमचे सरकाराक चड मोग पेटला, सगळे मत जेश कोत्ता अशें दिसता आमकां. कर्नाटकाचो चड मोग पेटलो आहा. इलेक्शनां तेंचे हॉलिडे हिंगा ते भायर वचून ते प्रचार करतात BJPचो. इतलो मोग कित्याक? आतां ते गेल्यात ते बरे आहा. ते म्हणटाले तेंच्यान कितें कितें सांगलां आमकां, पयशे येयले आनी येयले, तेंकां जाय तो म्हणटा आमकां सपोर्ट करून दाखयलो गोंयच्या सरकारान, ते सांगताले थिंगा. आतां ते इलेक्शन फाल्यांच्या दिसाक जाल्यार जेन्ना ते वोट मारतले, बरें आहा खबर. वोट मारून तांकां वोट मारपाचे पयले आमच्या सरकारान कितल्योश्यो आमचे KTC कदंबा बसीस तांकां अरेंज करून 100 वयर सुमार 150 सुमार कितें म्हणटात तांकां. आतां ते परत गोंयां येतले तेन्ना तुमी, हांव सरकाराक रेकमेंड करतां, परतूनच आमचे सरकार आमचे पयशांचे बसयो तांकां अरेंजमेंट करात तुमी आनी परतून हाडटात तुमी जाल्यार हाडात. आनी तेंचें ड्युअल कार्ड रजिस्ट्रेशन आहा तें मातशें चॅक करात. हें ड्युअल कार्ड आहा म्हूण आमकां दिसता जाल्यार हे सगळे तुमची बसी आसतले सोमते पुलीस स्टेशनार तेंची चवकशी जावपाक जाय. हें आमी तुमकां रेकमेंड करता, हें सजेशन दिता हे सरकाराक. तुमकां सगळो डेटा मेळटलो, पावोवपाक कळटा तुमकां, सगळी तांकां सुविधा दिवपाक कळटा आमची पयशांच्यो. जाल्यार तुमकां डेटा ना, आतां तुमकां इजिली एक्सेस जातलो डेटा. तांकां ड्युअल कोणाका रजिस्ट्रेशन आहा ते कितें करता, तूं हिंगाय वोट मारतात आनी थिंगाय वोट मारतात, तुमकां बऱ्या पडटा. आनी तुमची भाशा हिंगाय प्रचार करतात आनी थिंगाय प्रचार करतात. कित्याक तुमी कर्नाटकात ते मज करूं सोदता दिसता म्हाका. आनी एकदां रिक्वेस्ट करता, तेंगे म्हणटरी ते येताय जाल्यार तेंगे चवकशी करची ड्युअल कार्डाची. देव बरें करूं.